हे दिवचलचे हेल्थ सेंटर. थंयच्यान 200 मिटरांचेर ही झोपडपट्टी उबी जावंक लागल्या. ह्या कामगारांक अस्नोडच्या एका प्रोजेक्टा खातीर हाडल्यात. तांची रावपाची वेवस्था वाठादेव सरवण वाठारांत म्हणल्यार अस्नोडेच्यान 10-11 किलोमीटर पयस केल्या. टॉयलेटीची वेवस्था ना, सगळें उगड्यार. कारापूर सरवण पंचायतीन कन्स्ट्रक्शन कॉन्ट्रॅक्टराक आपोवन ह्या कामगारांक टॉयलेटीची वेवस्था करून दी म्हूण सांगून जालें. तो खंय कसोच कानामनार घेना. गेले 15-20 दीस पळयता हांव की ती तेज्या पेक्षा चड दीस जाले की हांगा झोपडपट्टी आसा. झोपडपट्टी अशी जाल्या की तितून कितलोसो लोक आहा आनी तो लोक जो आहा तो उगड्याचेर शौच करता. आतां स्वच्छ भारत अभियाना अंतर्गत आमी सगळे स्वच्छता राबयता आनी हे लोक हांगा अस्वच्छता मागयता. तेका लागून कितलेशे रोग पसरतात. फाटल्या दिसांनी हांगा आमी बोड्ड्या पळयले की कितले तरी मलेरिया रुग्ण सांपडले. थंय एक बिल्डींग कॉन्ट्रॅक्टर आसलो तो ती बिल्डिंगेक लागून त्या लोकांक हाडलेले. तेका लागून सगळे कडेन रोगाचो फैलाव जालो. तसोच हांगा हे लागीं जावचो न्हू म्हणून आमी प्रिकॉशन घेवपा खातीर आमी हांकां मातशें सांगताले आमी की तुमी बाबा तुमचो तांचो प्रोविजन करा. आमकां लोक हे जायच, कामगार हे जायच, पूण प्रोविजन जावो. तांकां टॉयलेटीक बाबा खंय तरी प्रोविजन करपाचो. आतां ही ल्हान भुरगीं जाय रस्ते देग हाकतात, सगळी घाण करतात. तेन्ना हांव इतलें मागता त्या कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन की तेणी ते तांकां प्रोविजन करचें, संडास बांदून दिवचे, टेम्परवार दिवचे, मागीर व्हरचे. आनी आतां पयशे जाल्यार हे काम जें आहा तें करतात खंय अस्नोडा सायडीक आनी लोक घाण करता आमच्या गांवांत. सोमार मेरेन कामगारांची योग्य वेवस्था जाली ना जाल्यार तांकां थंयच्यान बिडकी कळूंक लायतले म्हूण कारापूरची शिवसागर संघटना उलयता. आमचे सगळे भारतभर स्वच्छताय करपाचें एक काम चालू आसा. जाल्यार अशे लोक हेंचे जे कॉन्ट्रॅक्टर आसा जे हांगा बेकायदेशीर हांगा वस्ती करून जे हांगासर जे कितें जाय हांकां ज्यो सुविधा जाय हांकां ज्यो कितें फॅसिलिटी जायो हें कितें न करता हें सगळें हांगा चल्लेलें आसा. तशेंच आमी हेजी जे हे आसा जावं कारापूर पंचायत सरपंच हांकां आमी एक निवेदन सादर केलें आमच्या संघटने मार्फत. आनी सरपंचान त्या नंतर खूब 10 दिसां मेरेन खूब तांकां कॉन्ट्रॅक्टराक आपयलो, कितें केलें सगळें सांगलें तुमी संडासाचें प्रयोजन करा, कितें करा. तो कॉन्ट्रॅक्टर तें आपूण प्रयोजन करता, हें करता तें करता हें आमकां उतरां सांगली. पुणून हे 2 दिसांनी जर हेंच्यांनी हें हांगाचें काडलें ना जायत आमी पुलिशेनूय सांगलां आयज आयतार आसा, फाल्यां सोमार आसा, सोमारा मेरेन जर हें हांगाचें खाली केलें ना जायत जाल्यार आमी हांगासर म्हणटा ते धडक मोर्चा दिवन हे हांगाचें सगळें आमी उद्ध्वस्त करतले. पुलिशेक घेवन आमी पुलिशेक लेटर दितले, जालें जाल्यार आमी कलेक्टराकूय दितले. आनी हे हांगासर जें कितें चल्लेलें आसा, हें जें कितें घाण चल्लेली आसा हेज्या पासून लोकांक आमी एक मुक्तता दितले. प्रुडंटा खातीर उदय परब.